गोवा मायल्सा कडच्यान सरकाराक येणावळ येता मात थळाव्या टॅक्सीवाल्यांचो गोंय सरकाराक फायदो काय जायना, टॅक्सीवाले टॅक्स भरना म्हूण येरादारी मंत्री माविन विधानसभेत उलयल्लो. मजगतीं त्या विधाना उपरांत एका अनवळख्या टॅक्सीवाल्याचो एक ऑडियो व्हायरल जाता. सगळ्यांक येवकार, गोंयकार टॅक्सी भावांक म्हाजो सगळ्यांक येवकार. आतां जो व्हिडिओ हांवें पळय सेंड केला, जो मोवीन एसेंब्लीन उलयता की टॅक्सीकारांचो कसलोच फायदो ना, टॅक्सीकार गोंयकार आहा पळय तेंचो आपणाक कितेंच फायदो ना म्हणटा. तेका जो आतां अगेन्स्ट तेजा मिनिस्टर आहा पळय, आमचो कोण तो आमदार, तेणी तेका आन्सर, आमकां नांव येना तेजें, विन्सी काय कोण तरी आहा पळय, तेणी तेका दिले सगळे. तरी हांव तुमकां सगळ्यांक एक मेसेज म्हाज्या ग्रुपा तर्फे तुमकां एक सांगूंक सोदता टॅक्सीकार भावांक. हो जो मोवीन पळय म्हणटा की टॅक्सीकारांचो कसलोच फायदो ना, हांव तेका एक सांगूंक सोदता तुमच्या माध्यमातून, म्हणजे आमचे टॅक्सीकार भाव आहा पळय गोंयकार, टील सावथ टील नॉर्थ. हांव एक नॉर्थाचोच भुरगो आनी म्हाका खूब एक्सपिरियन्स आहा टॅक्सीचो. आरे मोवीन, आमचो कसलो फायदो ना म्हणटाय न्हू तूं. ज्या वक्तार तुवें आमकां स्पीड गव्हर्नर घालूंक लायलय, कितक्यांक 12,000, 10,000, कोणी 5,000, कोणी 6,000 घातले, कोणी कितें कितें करून पयशे हाडून घातले आनी ते पयशे गेले खंय. तेन्ना तूं आमकां फोंडान घातलं, तें जालें. प्लस मागीर जावन तूं आमकां मिटर बसोवंक लायले टॅक्सी, ते 28 कोटी तुवें खाल्लय. 28 कोटी खाल्लय मरे, तरी तुजें पोट भरोंक ना. प्लस एवरी इयर आमी तो मिटर आतां बेश्टे रिचार्ज करता, ते 4,500 आमी दिता. पयशे जाले कितके हे? 4,500 इंटू 25,000 कॅल्क्युलेशन करशी जाल्यार पयशे जाता कितके ते पळय. तरी म्हणटाय तूं आमचो टॅक्सीकारांचो फायदो ना. ते जालें 100 रुपयाच्या जाग्यार आमी वेट्स अँड मेजर्सान वचोन तो सील मारून घेताले, ते आतां 500 रुपया केले तुवें. तरी टॅक्सीकारांचो फायदो ना. तरी म्हणटाय तूं टॅक्सीकार, तुका आनी पयशे जाये तरी कितके रे? सगळे म्हणजे टॅक्सीकारांनी जी भाडी मारूंक जायी आनी जे इन्कम मेळटा ते तुकाच पयशे दिवपाचे. त्या बाबड्या टॅक्सीकारांक पोट ना, तेका बायलां भुरगीं ना, फॅमिली ना, ते पयशे तेंच्यांनी तेज्या फॅमिलीक मोडूंक जाय, तेका इन्स्टॉलमेंट ना, गाडयेक मेंटेनन्स ना. ते तुकाच सगळे पयशे जाये टॅक्सीकारांचे. आमचे गोंयकार स्थानीक जे लोक आहा पळय, प्रॉपर गोंयान लोकांनी टॅक्सीचो बिझनस पळय सांबाळून दवरला, तुमी कितें कितें करूंक ना टॅक्सीकारांक त्रास. तरी अजूनय त्रास करता तुमी, तरी तुजें पोट भरना. तुका कितके तरी पयशे जाय रे मोवीन. हे कितें चल्लां कितें? आतां तुका पळय हांव सांगूंक सोदता टॅक्सीकार भावांक, हेका निमाणो पेट घालपाचो, हेका मेळटा तर टॅक्सीकारांनी भावान हेका सोडपाचोच न्हू. हे मेसेज हांव तुमकां सगळ्यांक ह्या हेतूनसून सोडूंक सोदता माध्यमातून. देव बरें करूं. हो ऑडियो व्हायरल जाल्या उपरांत मंत्री माविनान जिवे मारपाची धमकी दिल्या म्हूण अनवळख्या मनशा आड कागाळ नोंद केल्या. सभापतीक बरोवन ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज म्हूण कागाळ. DGPकूय बरयला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.